Sirach, chapter 24. zannvaयेचें उलोवप. zannvaय आपलीच वाखाणणी कोत्ता आनी आपल्या लोकां मोदें आपणाचीच तुस्त कोत्ता. सोर पदवेदाराचे सोबेन ती आपली जीब उगडटा आनी पदवेदारा मुखार ती आपलीच वाखाणणी करता. भोवत्या देवाच्या तोंडांतल्यान हांव भायर सरलीं आनी दोवा भाशेन हांवें प्रितूम पांगुरली. भोव उंचल्या जाग्यार म्हजें ठिकाण आनी म्हजें शिवासण एका कुपाच्या खांब्यार आसलें. हांव एकसुरी अंतरला भोंवती घुंवल्यां आनी संवसारी पातालाचे खोलायेच्यान हांव भोंवल्यां. दर्याच्या लारांचेर आनी सगळ्या संवसारांतल्या राष्ट्रांचेर आनी पोरजांचेर हांवें अधिकार दवरला. विसव घेवचे खातीर हांवें तांचे मोदें जागो सोदलो आनी हांवें खंयचो जागो घेवचो तें पळोवन घेतलें. सगळ्या वस्तूंच्या रचणारान म्हाका उपदेश दिलो आनी जाणें म्हाका रचल्या ताणें म्हज्या तोंबूक एक जागो नेमलो. ताणें म्हणलें, जाकोबा कुला मोदें तुजें बिराड कर, इस्रायलाक तुजें दायज करून घे. सासणाक थावन ओरोंबाक ताणें म्हाका रचल्या आनी सासणांक हांव तोपतोलीं. पवित्र तोंबून ताचे उजीर हांवें सेवा केल्या आनी सियोनांत म्हजें बिराड थीर केलां. मोगाच्या शारांत ताणें म्हाका विसव दिला आनी जेरुसाल्याक हांव राजवट चलयतां. मान फावो जाल्ल्या लोकां मोदें सर्वेस्परान आपलें दायज कशें विंचून काडलोले पोरजे मोदें हांवें पाळां घेतल्यांत. लेबनॉनाच्या देवदार रुखा भाशेन हांवें उंचाय घेतल्या आनी हेर्मोन दोंगरा वेल्या व्हडल्या सरू रुखा भाशेन हांव वाडलीं. हें जेदींतल्या माडां भाशेन हांव वयर पावल्यां. जेरिकेंतल्या गुलाबाच्या जोंपां भाशेन, मोळावेल्या सुंदर जैतुनाच्या झाडा भाशेन, उदकाचे कुशीक वाडतल्या उंच रुखा भाशेन हांव लांब वाडल्यां. तिकेचो आनी गोंद रोसाचो कसो म्हजो परमळ सुटलो. वेंचून काडलोल्या धुंपाचो म्हज्या सुस्कारांतल्यान दोम सुटलो. गालबानू ओनिका लाबदानू सारको आनी एका तोंबूच्या दारांतल्यान भायर सोदतलो घोम कसो. एका वडाच्या रुखा भाशेन हांवें म्हजे खांदे पाटलायले आनी म्हजे खांदे मोहिमेवंत आनी कुरपेवंत एके दाखवेलीच्या बेलां भाशेन सुंदर म्हजे कोंब. म्हज्या चोवरांक गिरेस्त आनी कुरपेवंत फळां जातात. म्हाका आशेता ती तुमी म्हजेशी येयात आनी म्हज्या फळांनी दादोशी जायात. म्हजो उगडास मोवा परस गोड आनी म्हजें दायजीपण मोवाचे पोळये परस स्वादीक. म्हाका खातोल्यांक अजून म्हजी भूक लागतली. म्हाका पियेतोल्यांक अजून म्हजी तान लागतली. म्हजें आयकोतात तीं लोजेक सांपडची नात. म्हज्या उतरां पोरमोणें चलतात तीं पातकांत पडची नात. zannvaय आनी somurt हें सगळें दुसरें कांयच न्हय. हें आमकां मोइजेसान सांबाळूंक फर्मायलोल्या सर्वेस्पराच्या कायद्यांचें पुस्तक. जाकोबाचे संस्थीचें दायज पिशॉन आनी तिग्रीस पिकावोलीच्या फळांनी भरून वतात. तेच परी समूत mon'xak zannvaien bhôrta,
पिकावोलीच्या kallar युफ्रतेस आनी जॉर्दान नदी भरून व्हांवतात. तेच भाशेन somurt मनशांक zannvaien बहूरता. दाकांची लुवणी कातोरपाच्या वेळा गिहोन नदी भाशेन नील नोद शिस्तीन व्हांवोंक कारण कितें? संवसारांतलो पयलो मनीस हें समजूंक शकलो ना आनी आतांच्या काळावेल्या मनशांकूय तें समजुपाचें येस मेळूंक ना. ताची चिंतना समदिरा परस विशाल आनी ताची आस्पोट संवसारांतल्या पाताळा परस खोल. एके नदींतले नळये भाशेन आनी एका उदकाच्या व्हाळा भाशेन हांव बागेंत गेलीं. हांवें म्हणलें, हांव म्हजें पोरसूं शिंपतलों आनी फुलां मोळे उदकान शिंपडायतलों. आनी पळय, म्हजे मळयेची नदी जाली आनी नदीचो दर्या जालो. फांत्या पहारार उदेंतल्या सुर्या भाशेन हांव तुमकां शिस्त शिकयतां. तिचो परजोळ पयस मेरेन सगळ्यांक पावयता. फुडले पिळगेक तिचो फळ मेळचे खातीर एका स्फुर्तिवंत प्रवाद्या भाशेन हांव म्हजी जाणवाय रोखयतां. आनी पळय, हें हांवें सगळें म्हज्याच खातीर करूंक ना, पूण जे कोण जाणवाय सोदतात तांचे खातीर केलां. देवाचें उतर हें.